हो बोमा इश्यू म्हाका दिसता आमचे थोडे प्रेस भाव आणि भयण्यो चड हायलायट करता काय कळनासतना हांवें असेंब्लीत म्हाका दिसता 3-4 फाटी सांगले आणि खंय तरी अजूनही नाकारलेले विषय चलता. म्हाका दिसता चडशे हे विषय जे आसा हे पॉलिटिकल विषय आणि तूं पॉलिटिक्स हाडचे न्ही अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव त्या पॉलिटिशियनाक रिक्वेस्ट करता. कित्याक एक लक्षात हाडपाक जाय की डेव्हलपमेंट हे आख्खे गोंयभर जावपाचें आनी लोकां खातीर जाता. आणि आयचो हो जो प्रेझेंटेशन आसा फक्त बोमा विलेज म्हणजे बोमा विलेजीन जो खंय तरी लोकांक आणि समाज लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता हे थोडेशे व्यक्ती तेजे खातीर हांव हे प्रेझेंटेशन स्वता करपाक थारायलो. कित्याक हांवें ग्रामसभेक इंजिनियर धाडले आणि खुबशे लोक तांकां धाडले तुका दाखोवपाक. पूण म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान आज हांव प्रेस घेता तांकां दाखोवपाक आणि एक लक्षात हाडपाक की म्हाका सगळें खबर आहा हे आनी कोण इंजिनियर सांगता म्हूण हांव करना म्हूण मुद्दम हांव म्हाजो पट्टी घेवन रावला तुमकां दाखोवपाक. आणि हे सगळे दाखयताना मागीर जर एप्रिहेन्शन कोणाचें आसा जाल्यार म्हाज्या ऑफिसान केन्ना येवंक शकता. म्हाज्या ऑफिसांतले अपॉइंटमेंट घेवन जांकां कोणाक जाय हांव हांगा परतून तांकां प्रेझेंटेशन दिवपाक दाखोवपाक रेडी आसा. पूण लक्षांत दवरपाक जाय की डेव्हलपमेंट करता तेन्ना पॉलिटिक्स हाडपाक जायना. कित्याक हांवें पळयलां की खंयचे तरी पॉलिटिकल पार्टी वचून थंय ग्रामसभेक हो एक व्हडलो बोवाळ करता आणि दरबार करता आणि कितें एज्युकेशन करता करपाची गरज ना. हांव 5 मिनटांचें म्हजें प्रेझेंटेशन हांव पयलीं जे हे हांव तुमकां सांगता खंयचे ते आमचे बोमा विलेज ही जी खंयच्यान चालू करता क्लोज इट आणि मुद्दम हे प्रेझेंटेशन करून तुमकां आपयलां. म्हणजे हांगाच्यान चालू जाता बोमा विलेज टिकेटअप आणि टिकेटअप आणि हांगा काबार जाता बोमा विलेज. ही आख्खी बोमा विलेजीचें प्रेझेंटेशन. ही काले मट्टी हांगा चालू जाता. काले मट्टी म्हणटा हांगा एक्सपांड डावन टिकेट रायट. आता ही जे तुम्ही 2 लाईन पडले लिटल मोर एक्सपांड बस टिकेट रायट. ही जी काली मट्टी जो आसा ही तूं 2 बशीची लायनी पळयता. एक ग्रीन लायन पळयता आणि एक रेड लायन पळयता. ती रेड लायन आसा. आता हो 5 दीस काडलेलो ड्रोनावयली इमेज गुगल इमेजनी हांवें ड्रोन फ्लाय केलो. कित्याक आमी कितें आसा तें सकयल दिश्टी पडपाक हांवें ड्रोन फ्लाय केलो आणि हितून भितर ह्यो गोष्टी दिश्टी पडटात. एक पयली ही बोमा विलेज ही बोमा विलेज ही ग्रीन लायनी जी आसा हे आणि रेड लायनी. आता एक्विजिशन जे आसा ही रेड लायनी भितर एक्विजिशन हे सगळे रेड लायनी दिसता पळय हितून हांगा कांयच घरान तुमकां कांयच दिश्टी पडना. गोवन टॉप आता पळय गोवन टॉप आता तुम्ही पळय ही देवळां जी आसा पळय ही घरां आसा पळय आणि हो रस्तो आहा. रस्त्याचे हे मातशें सुपर इमर्ज करता तेन्ना मातशें वयर सकयल एक 4 सेंटीमीटर जाल्या. पण हांगाच्यान एक्विजिशन जाता. हांगाच्यान एक्विजिशन जायना. ही खंयचे घरां वचना. पूण हांगा कितें आसा की हांगा दाखयता गोडावन हो सर्वे नंबर 6 डावन हो सर्वे नंबर 6 जेन्ना खंयचे नोटिफिकेशन येता आमकां सर्वे नंबर घालूंक पडटा. आणि सर्वे नंबर 6 जी घरां आसा ती सगळी घराची नांवां येयल्ली 149 आसा म्हणून. आणि हेजे गोडावन कंपनी कम ना सर्वे नंबर 6 जातून ही सर्वे बाउंड्री दिश्टी पडटा पळय ही सर्वे बाउंड्री आणि ही सर्वे नंबर 6ची सर्वे बाउंड्री हांगा वयता. म्हूण ही लँड लायनींग जर दिसता पळय हे एक्विजिशनाक घातला हांगा न्ही ते म्हणटा हांगा न्ही 64 घरां थंयसर ती. हांव मागीर प्रश्न मागीर घेतलो सगळे. एक प्रश्न म्हाका विचारनाका प्लीज. ही जी आसा ही घरां तेंचे 149 कितें येयले तुमकां सांगलें. सर्वे नंबर 6 हो पीस असो वयता सर्वे नंबर आणि हांगा एक्विजिशन जाता. हांगा घरां ना हांगा एक्विजिशन जाता. हांगा जायना
हांगा आमी काय एक्वायर करना पळय ही तांबडी लायन खंय आसा आनी एक्विशन खंय लायन ही एक्विशन लायन गोवन टॉप मागीर गोवन टॉप ही देवळां आमची एक हे म्हाका दिसता म्हादेवाचें देवूळ आनी हे सतेरी देवूळ ही जी बोवाळ करता पळय हे दोन देवळांची नांवान घेवन ते करता पळय एक्विशन आमी करता पळय हांगा हे सायडीन एक कुडको एक्वायर करना आमी आनी ही एक्विशन लायन ही एक्विशन लायन ही जी तांबडी दिसता पळय ही एक्विशन लायन आनी ती 4 घरां वयता म्हणटा पळय ती 4 घरां पळय 1 2 3 4 ही 4 घरां वयता पळय सारकी क्लियर असं दिसतं तुमकां पत्रकार भाव आमच्या ही 4 घरां 1 2 3 4 हे सायडीन आमी येना सगळे एक्विशन हे सायडीन गोवन टॉप आता तितू भितर हे जी एक्विशन तुम्ही लायन पळयता ते सगळे हिंगा ती थोडी घरां आशिल्ली पयलीं मोडलेली आसा हांगा ना घरां बॉम्बकार माझी फॅमिली घरां मोडलेली आहा हांगा एक्वायर करता आमी हांगा हे पळय ही एक्विशन लायन जी आसा ही रेड आसा पळय ही आता फ्रेश एक्विशन लायन आणि ही ग्रीन जी आसा हे दिसता पळय तुका गोवन टॉप ही आख्खी ग्रीन गोवन टॉप गोडाऊन गोवन टॉप गोडाऊन 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 ही बमा विलेज काबार जाता हांगा आता पळय गोवन टॉप स्लोली हांगा खंयचें घर तुमकां दिसता आणि ही एक्विशन ग्रीन आसा पळय ही ग्रीन लायन आसा पळय ही 1992 एक्वायर केल्ली आणि हितू भितर एनक्रोचमेंट दाखयता तुमकां खंयची मोडटा ती ही 92 एनक्रोच केल्ली 92 एक्वायर केल्ली आणि एनक्रोचमेंट खंय आसा दाखयता तुमकां हे एनक्रोचमेंट हितू आमी एनक्रोचमेंट आता आमी काडपाचें आसा आख्खो लिस्ट जे आसा हितू म्हाका दिसता नांव घेयना कितें नांव कोणाचें घेवप सारकें जायना तितून एनक्रोचमेंट आसा ते विलेजीचे जे 1992 म्हणजे खंय तरी सर्व्हिस सेंटर येयल्ले आसा आनी कोणाचे गाड्या आसा सो हे जे एक्विशन आसा हे 92 केल्ले हांगा पासून हे जे सगळे दिसता पळय तुमकां हे 92 एक्विशन केल्ले आतां करूंक ना आनी एक्विशन करतली हे गाडे आनी एक्सटेन्शन जाल्ले आसा ते मोडटले 92 गोडाऊन आनी हांवें हे सांगलें गोडाऊन हांगा तूं दिसता ही दोन्ही देवळां दिसता हांगा कांयच एक्विशन ना वयता ती पळय फक्त हे स्ट्रक्चर वयता हे पळय तुमकां सांगलें पळय गाड्या जे आसा हे गाड्या जे आसा हे पळय थोडेशे गाड्या आसा जे ओव्हर फ्लाय बाय ओव्हरनायट असले पळय हे गाड्या हे थोडे गाड्या आसा ही स्ट्रक्चर घरां 1 2 3 4 ही वयता गोडाऊन आनी तेंचे खातीर आमी ऑलरेडी जे आमी ही भोमा पंचायत हांगा आसा आमी एक्वायर करना ह्यो भोमा पंचायत आमी एक्वायर करना आमी एक्स्ट्रा सायडीन हो जागो एक्वायर करता हांगा हेंका सगळ्यांक हे जे इलिगल गाड्या आसा पळय हे गाड्या आसा तांकां थंय एकोमोडेट करता म्हाका दिसता हे प्रेझेंटेशन दिल्लें आसा फुल्ली स्पेसिफीक टू भोमा जे आमी काली माटी टू भोमा फूल भोमा विलेज आनी प्रेस भावांनी भयणांनी आमचे पयल्ले आसा प्रेझेंटेशन आता हेजेर तुम्ही कितें प्रश्न विचारता म्हणजे हांव विचारपाक तुमकां सांगता कोण विचारचे अनेकदा हांव स्लो ताका हें करता दिस इज एंटायर भोमा विलेज अँड दिस इज वॉट द लोकेशन आय एक्सप्लेन टू यू हे सगळे घरां वयतात आता म्हाका दिसता हें सांगतली कोणाकूच आमच्या भोमा गांवाच्या लोकांक सोयशोय जावपाची गरज ना हांव स्वता प्रेझेंटेशन करता आयज कित्याक पॉलिटिकल एलिमेंट्स खुबशे लोक खंयच्या खंय हाडपाक सोदता प्रयत्न करता आनी हितून भितर तांकां 4 घरां वयता ते सांगला इवन तेंचे ते एरियान आमी एक्वायर करता पळय तितून भितर आमी एरिया तांकां 4 घरां 300 स्क्वेअर मिटर अलॉट करतले घरां बांदपाक कित्याक आमी तांकां पयशे दितले थोडे सो बेज ऑन दॅट तेणी तांकां घरां बांदपाक आमी तांकां अलॉट करतले सो कांयच आमी कोणाक दुखयनासतना आमी करता आनी हांवें सांगला तो स्ट्रक्चर जो आसतलो तो वयर आसतलो वयल्यान आसतलो देवळाक खंयच संबंध ना आनी देवळाक कांयच टच जावपाचें ना हे क्लियर तुमकां दोनूय देवळां दिसता सातेरीचे आनी म्हादेवाचे हांगा सायडीन दिसता सो म्हाका दिसता हे सांगतरी तुमच्या मनान कितें जर प्रश्न आसा जाल्यार आतां विचारचे The whole issue is because of the 64 notices which have been sent for land acquisition. Which are the 64 houses? Can you just elaborate on the map? See, 6 number, survey number 6. See, 4, 5. See, survey number 6 I had shown. This is survey number 6. So, what happens? They have got mutation and partition corona. So, all these houses will get notices will come up.
काम करपाचे असो सर्वे नंबर असो हो येलो लायन जी आसा हय. ही जी येलो लायन तुमकां दिसता पळय ही सर्वे नंबर 6 हांगा काबार जाता पळय. हय. सो ऑटोमॅटिकली वी आर एक्वायरिंग दिस प्लेस इन सर्वे नंबर 6. सो ऑटोमॅटिकली त्यांची नांवां येतली न्ही. सो ताका लोकांक त्रास करपाचें आमकां ना. सो ती एरिया जी आसा पळय इज ब्लँक एरिया विच वी आर एक्वायरिंग बट इट इज सर्वे नंबर 6 वेर द हाऊसेस आर. सो नन ऑफ द हाऊसेस आर गोईंग. So only what is this notices for that? सी व्हॉट हॅपन्स जेन्ना एक्विशन जाता सर्वे नंबरान जेन्ना घरां आसता कोण आसता पळय तेंच्या सगळ्यांक नांवां घालूंक पडटा हय. आणि जेन्ना फायनल नोटिफिकेशन जाता पळय तेन्ना वी ड्रॉप दॅट अँड वी ओनली एक्वायर दिस रेड लायन जी आता आमी दाखयला पळय दिस इज एक्विशन लायन नो. So basically what you are trying to say is survey number 6 and सगळ्यांक notices धाडल्या. ऑटोमॅटिकली सगळ्यांक वयता सगळ्यांक वयता and those but those will be dropped out. दिस इज बी ड्रॉप बिकॉज दे आर नॉट कमिंग एक्विशन. हे तांबडी लायन घातल्या पळय ही एक्विशन सर्वे हे सर्वे नंबर 6 हांगा आणि एक्विशन हांगा जाता पूण ही सर्वे नंबर 6 हांवें दाखयला ते वयर वयता म्हणून तांकां आमकां हांगा वयर जाय स नंबराचो हो थोडोसो जागो जाय म्हूण तेंची नांवां नोटीस But पडटा. has this not been told to the villagers? इट इज बीन टोल्ड टू देम. हांवें ग्रामसभेक हांव जे इंजिनियर धाडले ग्रामसभेक सगळे प्रेझेंटेशन धाडले. आता हे गुगल इमेजीचे लायव्ह गुगल इमेज करनासतना हांवें ड्रोन फ्लाय करून हे सर्वे नंबर सुपर इम्पोज करा हे सगळे सुपर इम्पोज केला फक्त प्रेझेंटेशन करपाक प्रेस भावाक आनी भयणाक हे दाखोवपाक लोकांक. आनी जेंका कोणाक जाय प्रेझेंटेशन म्हाका जर सांगलें जाल्यार हांगा हांव दाखोवंक शकता. जाय जाल्यार हांव ग्रामसभेक कित्याक आतां खंयच्या पंचायतीन वचपाक एज मिनिस्टर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. सो पंचायतीक जर पळोवपाक जाय हांव दाखोवंक शकता. नाल्यार थंय कितें जाता एलिमेंट दुसऱ्या भशेन जाता. हांवें पयला सीआरझेडाक जेन्ना हांव लोकां फुडें गेलो नाका जाल्यार विशय केले. आतां ते सीआरझेड सूख बघता कोण तेच लोक थोडे आनी आतां 2019 करपाक जाय पूण एक विशय आसा म्हाका एक क्लियर कट दाखयल्लो आसा. आनी दुसरो विशय जो तेंचो आशिल्लो की एक मल्लिकार्जुन देवस्थान 11/1 हांव दाखयलो. देवस्थानाचो जागो म्हूण एक्वायर करता पळय इथे 11/1 11/8 11/11 ही 11/1 पळय जागो हांगा आसा पळय हो 11/1 11/8 आनी 11/11 हांगा आसा. हांगा घरां ना कांय. हे 1 in 14 जे आसा हे मल्लिकार्जुन देवस्थान आसा सातेरीचे महादेवाचे नांवान ना. सो आमी घातले ते पळय हे हो जागो जेजो खंय घरां ना कांय ना एक्विजिशन करपाक घातला मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे. ताका लागून ते देवस्थान म्हणटा पळय ही एरिया तीन सातेरी आनी महादेवाचे देवळां Structure is खंय स्ट्रक्चर दिसता मध्ये काय ड्रोन फ्लाय केला मग तुम्ही फ्लाय करतो क्लियर दाखयता म्हणजे किती स्ट्रक्चर सर 11/1 ते आता तुम्ही दाखयता नाही ती माती घातल्या पळया. सो ते म्हणतात की एक्वायर करिनासतना माती घातल्या म्हणून ती आता दिश्टी पडटा पळय. ती तो गोष्ट आसा पळय ती दुसरी गोष्ट तेजेर आमी काय उलयना. आमी उलयता लोकांचे एक्वायर करूं नासतना म्हणटा पळय हे जेंका कोणाक आसा पळय हे जे आसा पळय हेंका वचून पयशे घेवपाक फाल्यां वता ते प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट्स. एक्विजिशन जेन्ना अवॉर्ड पास जाता पळय इट इज फॉर देम टू गो अँड कलेक्ट द पयशे. घरा सरकार हाडून पयशे दिना तूं डॉक्युमेंट दी आनी पयशे व्हर. पयशे तेंचे काला म्हणटा तो तेजे कडेन पयशे आसा नॅशनल हायवेचे आनी तेणी डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाचे आपणाचे आनी तेणी पयशे व्हरपाक मेळटा. सो ही गोष्ट आनी कितें क्वेश्चन आणि सर फ्लायओव्हर खंयच्यान स्टार्ट जावन खंय देंवता सर. एन्क्रोज म्हणटा ती कितल्या गाडा बिडा हय. हांवें सांगला न्ही हितू हांवें असेंब्लीन सांगलें म्हाका दिसता 13-14 तांकां रिशफल गाडे करता. टोटल आसा किंतु एन्क्रोचमेंट जे आसा हे आतांचे न्ही प्रोड्यूस हे एक्विजिशन जाल्ले 91-92 ग्रीन मार्क केला त्या पळय हे ग्रीन मार्क केला पळय हे 91 आनी एन्क्रोचमेंट हांगा आसा जे 91-92 काय नाशिल्लें नंतर मारलें. सो हे आमी कोणाक काय दिवचे ना. हे एक्विजिशन आसा हे जे आसा एन्क्रोचमेंट आसा आनी हांगा तुका दाखयला पळय सकल हितून भितर सायडीन पळय हे थोडेशे आसा पळय हांगा सायडीन आसा जे गाड्या आसा हांगा दिसता पळय बारीक बारीक दिसता पळय हेंचे खातीर हे आतां एक्विजिशन करता पूण तेंचे खातीर भोमा पंचायत ही पळय ही भोमा पंचायत हो भायर असो जागो घेतलो असो भायर जागो घेतलो हांगा हांगा तांकां रिहेबिलिटेशन करतले सगळ्याक. कितले गाडी आहा ते कितले टोटल आहा ते? एक्झॅक्टली कित्याक दोन भशेचे गाडी आहा. प्रायर टू 91 म्हणजे प्रायर टू आतांचे एक्विजिशन 91-92 एन्क्रोचमेंट आसा आनी तेन्ना एन्क्रोचमेंट जे आशिल्ले हे एन्क्रोचमेंट फूल जे आशिल्ले आफ्टर एक्विजिशन 91-92चे सो तांकां कशे गाडी दितले. सो ते डिस्टिंग्वीश करता. आमचे टोटल भोमा गांवान 15-16 गाड्यो वयता इन्क्लुडींग देम. सो ते डिस्टिंग्विशन जर करपाक येता आतां हांव सांगूंक शकना ते टोटल सर्वे मागीर फायनल सर्वे करतरी म्हाका सगळे कळटले तेन्ना हांव तुमकां क्लियर सांगता. पूण अरावंड 15-16 आसा
तितून भितर थोडे पयलींचे एक्विशन आतांचे एक्विशन 100% आमी तांकां तुमकां दाखयलें ते आमी रिहेबिलिट करतले. घरांकूय आमी त्या 300 4 घरांक 300 स्क्वेअर फीट जागो दितले. सो मातसो क्लियर कट आसा आनी कितें आसा पळय. रिहेबिलिट करता तर लीगल आनी इलिगल दोगांयकूय काय फक्त लीगल आहा तांकां कितें तें रिहेबिलिटेशन करतले गाड्यांक पळय गाडे जे आसा पळय अल्टिमेटली ते आमचेच भाव भयण्यो. सो तांकां आमी स्मॉल क्युबिकल्स बांदून त्या एरिया भितर आमी बांदून दितले. बोथ लीगल आनी इलिगल बोथ कितें आहा तितून लिगल कांयच ना रे. पूण कितें आसता वॉर इतलो जाता की सगळे लिगल म्हणटालो. सो ते सोडनासतना आमी रिहेबिलिट तांकां आउट ऑफ ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स आमी ते जे आसा तांकां थंय बोमा पंचायती सायडीन आमी तांकां एकोमोडेट करता बांदून दिवन दे वील हॅव टू पे सम रेंट. देर नो डाउट. आनी जेंकां घरां वयता ती 4 घरां म्हटल्यार पळय तांकां 300 स्क्वेअर मिटर जागो आमी अलॉट करून दितले कायदेशीर. 300 स्क्वेअर मिटर. आतां कितें एका भाटकारा सेपरेट आनी जमीन सेपरेट आनी कोणाच्या नांवार आमी तांकां भाटकार करतले. वील मेक ओनरशीप रायट ऑफ 300 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड. आतां तशी ना तेंचे कडेन. हे तुमकां खबर आसा सगळ्यांक. हांव नांवां घेना कोण तो स्पिरिट करता तेजेच नांव येता पत्रकार भावाचे हेजे परतून हांव फक्त क्लियर कट हें प्रेजेंटेशन तुमकां लागून हाडलां आनी फुडें करपाक जाता. ओके सर तुम्ही कितें आसा हांवें सांगलां की गोडाऊन आमी खंयच्यान चालू जातले पळय फ्लायओव्हर हांगाच्यान गोडाऊन पळय फ्लायओव्हर जो आमी काली माटी म्हणटा पळय काली माटी हांगा म्हणटा हांगा काली म्हणटा पळय बोमान पडना काली माटी बोमा भायर पडटा थंयच्यान फ्लायओव्हर चालू जातलो पळय तो फुडें देवूळ जातरी मुखार एलिव्हेशन कशें आहा पळय ते देंवतलो. म्हणजे ही एरिया टोटल फ्लायओव्हर मेळटली. गोल्ड ही सगळी एरिया ही देवळां आसा पळय हांगा तेच्या मुखार गोल्ड ही देवळां क्रॉस करून हांगा खंय तरी एलिव्हेशन वयर आसा थंय आमी टच करतले. सो हांगा फ्लायओव्हर वयतलो आनी कोणाची घरां वचना कांय वचना म्हणून तांणी क्लियर सांगलें. आनी कोणाक कितें जावपाचें सर तुम्ही एक म्हटले पळय एन्क्रोचमेंट केल्या रस्त्या सायडीन ती कितली घरां आहा तांकां काय कम्पेन्सेट करचे ना ते 91 एक्विशन जाल्लें तेन्ना काय नाशिल्लें. म्हज्या जाग्या भितर जर बांदला हांव म्हजें म्हटल्यार पीडब्ल्यू जाग्या भितर नंतर बांदला तांकां कशें करतले ती कितली स्ट्रक्चर ते आहा हांव मागीर सांगता म्हणटा. म्हणजे टोटल 16-17 स्ट्रक्चर आसा बारीक ते आख्खे एक्विशनान आनी मोडपाचे. ही पांच आयडेंटिफाय जाले हांवें सांगलें तुका ते तितून सर्व्हिस जे एक्विशन ते 5-6 घरां एक्विशन जातरी बांदल्या. सो ती तांकां रिहेबिलिटेशन करपाचें सवाल ना. तशें आनी आसतलें ते एक्झॅक्ट मागीर फायनल एवॉर्ड जाता पळय आतां फायनल एवॉर्ड जातलो फाल्यां एवॉर्ड जातलो टोटल म्हाका डिटेल पोतून दाखयता. आतां कितें जालां हे अर्जंट प्रेजेंटेशन एक्चुअली हांवें सांगलें अर्जंट प्रेजेंटेशन कारण कितें डेली पळयता आयतारा कोण ना कोण ते वयता पॉलिटिकल पार्टी वयता आनी कोण वयता आनी खंय तरी एक लोकांमध्ये खंय तरी वातावरण करूंक सोदता. म्हाका दिसता ताका लागून हांवें प्रेजेंटेशन हांवें केलां आनी जाय जाल्यार मागीर एवॉर्ड जातरी परतून विथ नेम्स कोणाची कितली एरिया घर कितले आहले घर आनी कितली स्क्वेअर मिटर आमी ताका जागो दितात हे सगळे मागीर जेन्ना एवॉर्ड जातरी परतून प्रेजेंटेशन करपाक रेडी आसा. म्हाका दिसता क्लियर दिल्लें आसा. क्वांटिफाय केलें जाल्यार बरें जातलें की कितले 4 घरां वयता आनी 16 एन्क्रोचमेंट ना टोटल एज ऑफ टुडे म्हाज्या हातीन 5 एन्क्रोचमेंट आसा जी 100% एन्क्रोचमेंट आसा. आतां तितून भितर दे आर डुईंग सर्वे वर्क आनी जेन्ना फायनल एवॉर्ड जातलो पळय हो आनी ओरिजिनल तेन्ना भितर आमी खंयची हांव तुका परतून शेअर करतली. टोटल 17 गाड्या स्मॉल स्ट्रक्चर वयता आनी 4 घरां वयता तांकां 4य घरांक आमी 300 स्क्वेअर मिटर हांवें दाखयला थंय जागे दितली. So only the legal houses will get their land. Rest, लिगल हाऊसेस विल गेट लँड ऑफ 300 स्क्वेअर मिटर हू आर स्टेईंग इन द हाऊसेस. yeah. आणि जे गाडे आणि कितें आसा तांकां Other आमी encroachment land also is there. अगेन आय एम रिपिटींग 91 एन्क्रोचमेंट 91 एक्विजिशन केल्ले पळय तेजेर कॉल ना ताका पडून घालतले कित्याक इज बीट सबसिक्वेंटली. आतां तितून भितर हामणी आहा ते कितें आसा ते मागीर हांव परतून जेन्ना एवॉर्ड जाता पळय फायनल एवॉर्ड तेन्ना हांव तुका परतून प्रेजेंटेशन पत्रकार भावा भयणाक दिता. आनी कितें विचारपाचें हेजेर क्लियर आसा सगळे पत्रकार भाव बाबा तुका सगळ्यांक क्लियर आसा सगळ्यांक नाजाल्यार कित्याक तुमीच वचून कव्हर करता न्यूज पेपराची हांव करना म्हणना पूण म्हाजे कडल्यान विचारा मरे. आनी थंय नाका जाल्ले विशय एवरी आयताराक व्हडली व्हडली मिटींग येता भायले लोक येता भितरले लोक आसता अशें करून ते खंय तरी एक वातावरण अशें दाखयता की सगळीं घरां मोडटा. सो म्हाका दिसता हांवें सगळें क्लियर दाखयलें आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका जाय जाल्यार पंचायतीन वा कोणाक जाय हांव पसून पंचायत मेंबर दाखोवपाक रेडी आसा. लोकांक जर दाखोवपाक जाय हांव इंजिनियर हाडूंक शकता प्रेजेंटेशन घेवन आनी तांकां समजना
माझी गरज पडल्याला हांव वचपाक रेडी आसा. पंचायतीकडून सध्या एकूच दिलं की बायपास जाय म्हणून आणि काहीच नका हांवें सांगलो म्हणतात न्ही. ते म्हणतात तुमचे प्रेझेंटेशन पळोवपाचें ना म्हणतात. पण फिजिबिलिटी तुका सांगला न्ही. अरे आता म्हाका सांग, जो आता रस्तो आता पेडणेच्यान जालो घरान वचूना थंय वचूना, तो बायपास कसो करूंक जाता. हांवें प्रॅक्टिकली तुजो पळोवपाक गेलो तो बायपास हांगा दाखोवना जाल्यार दाखयता तो प्रॅक्टिकली जायना बायपास. अलायनमेंट फाल्यां एक्सिडंट जाता पळय, बांबोली येयले अशे वॉल दिले तेणे कोणा तरी नाकालेले केल्ले तेणे दिसता म्हाका. स्ट्रेट करून हांव आज कितले फावटी गाडी पडटा. लास्ट येता पीडब्ल्यूचेर. सो तो गोष्टी करपाक हांव रेडी ना म्हाज्या टेनिवरान. म्हाका सारकें जाय तो बायपास अलायनमेंट टेक्निकली फिजिबिलिटी जायना म्हणून हांवें ड्रॉप केलो. पण एनएचएन ड्रॉप केलो आणि मागीर आमी सोडलो आनी आतां हो करता विदाउट मिनिमम इफेक्ट ऑफ पब्लीक लायफाक भितर कोणाक त्रास जायनासता. जाल्यार आनी कितें हांव हे बद्दल फायनल एक्विजिशन केन्ना जातलें? प्रोसेस चालू आहा तें मागीर करता. आमची गोंयची 2011 आमी केन्ना गेली. आता ताका कितले त्रास पडले पत्रकार सगळे भावांनी भयणांनी पळयला. सो 2019 आमी इनिशिएट केला. वी हॅव ऑलरेडी अपॉइंटेड एजन्सी. हे फावटी एनसीएसएम करून अर्थ सायन्सीस म्हणून केल्ले आसा. नाव पावस पडटा सो जातरी वी विल स्टार्ट वर्क ऑन CDMP 2019. एज एंड वेन इट इज फिनिशीस वी आर गोइंग टू गो फॉर प्रेझेंटेशन अँड वी आर गोइंग टू शो. सो ह्यो गोष्टी फुडें वयतल्यो. what about the development till then? See, I don't want to make any commitment on anything. It is a public process. Development was in 2011 also. जी लिगल घरां बांदपाची आशिल्ली, हॉटेलां बांदपाक आशिल्ली, ती 2-3 बंद आशिल्ली. आता 2011 प्लॅन करतरी तांकां कितें तरी एक हे मेळ्ळो. आता परतून जर ते बंद करता इट इज नॉट इन माय हँड. सो आय विल डू माय वर्क. म्हजें काम कितें करपाचें हांव काम करतलो. हाऊ मच टायम आय कॅनॉट कमिट अप टुडे. चालू जातरी आमी वी वील कम टू नो हाऊ मच. वेदर वयल्यान कोणू जर सांगता स्टेटमेंट करपाक सोंपें, करून घेवपाक डिफिकल्ट. सो वी वील गो स्टेप बाय स्टेप. आता चवथ जातरी आमची खुबशी कामां चालू जातली 2019. ओके. आणि प्रेस. देव बरें करूं. थँक्यू.